आतां एक गिरीश चोडणकराचो व्हिडिओ पळयलो की तो सांगता की हांवें माफी मागपाक जाय म्हणून कित्याक ठाकरेक कितें म्हटलें म्हणून। हांव पयलीं सांगपाक सोदतां गिरीश चोडणकराक की तेणी सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय, कित्याक ज्या डिफेक्टराच्या अगेन्स्ट तेणी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातलां तेच डिफेक्टराक इजिदोर फर्नांडीसाक आयज त्याच्या अलायन्स पार्टनरान विजय सरदेसायन आपल्या वांगडा घेतलेलो आसा, आपल्या पार्टेन घेतलेलो आसा आनी आयज हो अलायन्स पार्टनर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मेळोन आपल्या सिटाक लागून झगडटा आनी त्या सिटाक लागून इजिदोर फर्नांडीस हो डिफेक्टर जेचेर ह्या गिरीशान डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तो कॅम्पेन करता। सो ह्या गिरीश चोडणकराक पयलीं लज दिसपाक जाय की असली कृत्यां करप, लोकांक फटोवप, गोंयकारांक फटोवप, MLA व्हरून काँग्रेसचे BJPक विकप, हे काम जे 2017 जालें तेच 2022 परते कंटिन्यू जालें। हांकां तरी लज दिसना, हांकां हे तरी सुदरना आनी आमच्या कडल्यान माफी मागपाचें हें करता। हेंच्यांनी सगळ्या गोंयकारांची पयलीं माफी मागपाक जाय, स्पेशली ह्या गिरीश चोडणकरान जो डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेल्या इजिदोराक घेवन आयज आपले एक सीट आसा अलायन्स पार्टनराचे ते जिखपाक लागून वावरता आनी काम करता। सो गिरीश चोडणकर प्लीज सगळ्या गोंयकारांची माफी माग, देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात GNH।